तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज हो जो लायव्ह व्हिडिओ आतां सद्या करता तेचें मेन कारण म्हटल्यार जे मेरशे येदें व्हडलें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जालां तेचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयच्या दिसान कितें केलां आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां कडल्यान मिनिस्टर लेवलाचेर कितें जालां हें तुमकां सांगपाक लागून हो आतांचो व्हिडिओ आसा. आमी सकाळीं पयले सुवातेर फर्स्ट आमी चीफ टावन प्लॅनराक मेळ्ळे, तांकां आमची कंप्लेंट दिली. तितून आमी दाखयलें की टावन प्लॅनिंग एक्टाचो 17A जो हें आसा तो कसो वायलेट जाता आनी तेच्या अंडर ते कितें एक्शन घेवपाक शकता. मागीर आमी थंयच्यान तेंच्या कडल्यान अश्युरन्स घेतले. तेंची टॅक्निकल टिमींग थंय आपयलें. टॅक्निकल टीम तेंची सायटीचेर येयली. सायटीचेर येयल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें, थंयसर मेजर केलें, तेंच्यांनी फोटोज काडले आनी आपलो रिपोर्ट केलो. तो रिपोर्ट आमकां चड करून फाल्यां मेळटलो. मागीर नेक्स्ट आमी आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ताका मेळ्ळे. थंयसर ताका दाखयले, फोटोग्राफ्स दाखयले, ताका आमची कंप्लेनूय दिली, इनवोट केली आनी थंयच्यान रोखडेच तेंच्यांनी DCF नॉर्थाक धाडले. थंयसर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो आनी तो रिपोर्ट आतांच आमकां मेळ्ळो. ते रिपोर्टान क्लियर कट जो थंयचो लँड ओनर, लँड जो टेनंट आसा तो जावन आसा कोंबान दारिदे अब्दुल्ला म्हणून, रेजिडंट ऑफ ओल्ड गोवा बायपास रोड. तेजो फूल एड्रेस हो ना, पूण तेचें नांव आसा कोंबान दारिदे अब्दुल्ला. आतां हो कॉम्युनिदाद लँडान हो टेनंट म्हणून कसो लागलो, कितें लागलो हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेचेर आमचे जे एटर्नी आसा कॉम्युनिदादाचो तेच्या कडेन उलोवणें जाल्लें आसा. सो तें एक डिफरंट मॅटर आहा. पूण जो रिपोर्ट येयलो तो तुमकां आमी सांगपाक सोदता. जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान, नॉर्थ गोवा फॉरेस्ट डिविजना कडल्यान जो रिपोर्ट येयला तितून क्लियर कट बरयला की 3000 स्क्वेअर मिटर जी एरिया आसा ती एरिया पुरयल्ली आसा आनी भितर ग्रीन बुशी मँग्रूव वेजिटेशन आसलें आनी तें तेंच्यांनी पुरयल्लें आहा. तें पुरयल्या उपरांत सर्वे नंबर जावन आसा 101/1 ओ मोरंबी ओ पिकेनो, विलेज ऑफ तिसवाडी. मागीर 41 नंबर्स ऑफ ट्रीज आर इलिगली फेल्ड एट द साइड ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ गोवा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1984. हो जो कायदो आसा तेच्या अंडर जो ओनर आसा ताका बूक केल्लो आसा. तितून क्लियर कट तेंच्यांनी बरयला की तेंच्यांनी सेक्शन 8 and 12(2) ऑफ गोवा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1984 हो वायलेट केला एंड इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ गोवा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1984. सो हो रिपोर्ट जाल्या उपरांत लास्ट तेंच्यांनी आपल्या रिपोर्टान क्लियर कट एक मेसेज दिल्या. भितर बरयला अ डिटेल इन्क्वायरी वील बी कॅरीड आउट बाय रेंज ऑफिसर Penji by verifying the satellite imageries and field facts, and report will be submitted to Honorable Court without any delay in this matter. So सकाळी पहिले PCP लेटर दिवच्या पयली हांवें पर्सनली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर TCP एंड फॉरेस्ट विश्वजीत राणे ताका हांवें कॉल केलो. ताका वॉट्सॅपाचेर आमी कंप्लेनूय धाडले, फोटोग्राफ्सूय धाडले. तेच्या उपरांत तेणें दोनाय डिपार्टमेंटा कडेन तेणी कॉर्डिनेट केले. टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान केले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय तेणी कॉर्डिनेट केले आनी आयच्या दिसा भितर तेणें दोनाय डिपार्टमेंटाच्या थ्रू एक्शन घेतली. एका डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट येयला, दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट चड करून आमकां फाल्यां मेळटलो जशें आमकां टॅक्निकल ऑफिसरान सांगलां. सो ही एक बरी गजाल की मिनिस्टराच्या नजरेन जेन्ना आमी हाडून दिले तेन्ना तेणी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली आनी आपले जे ऑफिसर आहा तांकां कामाक लायले. जो हितून इतलेंच कळ्ळें की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जो विशय घेतला हो जो मँग्रूव कटींग आनी लँड फिलींग आनी मेजर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो विशय आसा हो खूब सिरियस आसा. कित्याक हो विशय पणजे बद्दल आसा, हो विशय कॅपिटल सिटी बद्दल आसा. जर हें कॅरी फॉरवर्ड जालें, हें जर अशेंच पुर्वाब लँड फिलींग जर चालू उरलें जाल्यार पणजे परमनंट फ्लड जावपाची शक्यता आसा. अटल सेतूचो जो रोड आसा तो रोड परमनंटली उदका पोंदा वचपाची शक्यता आसा, चान्सीस आसा. सो हे मेजर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी त्या हितून मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांनी आयज एक्शन घेतल्या. सो अशीच एक्शन आमी
एक्सपेक्ट करता की बाकीचे जे मिनिस्टर आसा जेंकां आमी ऑलरेडी लेटर्स केल्ली आसा भितर लँड मेन म्हटल्यार रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात तेणे घेवपाक जाय कित्याक हे जे खाजन लँड येता हे जे कोमदाद येता टेनंटेड लँड येता ही लँड रेव्हेन्यूच्या अंडर येता जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक हे खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय जमनी प्रोटेक्ट करपाक जाय इवन हे नांव कशें येयलें हे हो अब्दुल्ला भितर टेनंट कसो जालो हें चॅक करपाक जाय सो आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान जो मिनिस्टर आसा लँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा बाबूश मोन्सेरात तेज्या कडेन मागता की तेणे आपले जे ऑफिसर्स आसा जी टीम आसा एक्चुअली कलेक्टराची फ्लायिंग स्क्वॉडूय येवन थंय येवन गेल्यार तेंच्यांनी थंयसर नोटीस मारलेली आसा सो ते रेव्हेन्यूकूय लागता पूण बाकीचो जो रिपोर्ट येवपाक जाय तो रिपोर्ट आमकां तेंच्या कडल्यान जाय आनी तेंचे जे मामलेदाराचो रिपोर्ट जालो मागीर भितर तलाट्याचो रिपोर्ट जालो मागीर भितर कलेक्टराचो जर तो रिपोर्ट जर ती करता जाल्यार तो रिपोर्ट हे सगळे रिपोर्ट आमकां जाय आनी तेका जो ओनर आसा तो बूक जावपाक जाय आनी तेजेर डिटेल इन्क्वायरी जावपाक जाय नेक्स्ट इज GSIDC चेअरमॅन जो प्रमोद सावंत आसा जो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा कित्याक GSIDCच्या अंडर अटल सेतू ब्रिज येता त्या ब्रिजाचे जे तेंच्यांनी आयज डामर काडला तेच्या पोंदा जे मेम्ब्रेन आसा तो मेम्ब्रेन काडून तेंच्यांनी जो डंप डेब्रीस आसा तो डेब्रीस काडला आनी थंय ते मेर्शेच्या त्या लँड फिलिंग सायटीचेर डंप केल्लो आसा सो तो थंय डंप कसो जालो कित्याक आमी सांजचे जेन्ना अटल सेतूचेर गेले तेन्ना सेम डेब्रीस सेम ते तसलेच टार आनी तसलोच मेम्ब्रेनाचो लेयर जो मेम्ब्रेन लेयर आनी गोंयान खंयसरूच यूज करूंक ना खंयच्याच रोडाक यूज करूंक ना तो फक्त अटल सेतूचेरूच यूज केल्लो आनी तो थंय तेंच्यांनी डंप केला सो कॉन्ट्रॅक्टराची इन्क्वायरी जावपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराक जर तेणे घातला आनी जर ते प्रूव जालें ते प्रूव जावपाकूच जाय तेका टर्मिनेट करपाक जाय कित्याक आनी तेचेर क्रिमिनल ऑफेन्स हो रजिस्टर जावपाक जाय तो तेका बूक करपाक जाय कित्याक ऑलमोस्ट 50 ते 60 ट्रक डेब्रीस थंयसर तेंच्यांनी डंप केल्ले आसा आनी मेजर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन तेंच्यांनी केल्लें आसा आनी तेंकांय हांगा क्रिमिनल ऑफेन्साच्या अंडर तेंचे बुकींग हें जावपाक जाय मागीर नेक्स्ट म्हणटा तो एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल येदे व्हडलें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आयज जालें जे कॅपिटल सिटीक डायरेक्टली रिलेटेड आसा सो एनवायरमेंट मिनिस्टरानूय आपलो रिपोर्ट करपाक जाय आपल्या टिमीक थंय धाडपाक जाय आनी तो रिपोर्ट तेणी आमकां दिवपाक जाय आमी ऑलरेडी तेकाय लेटर केल्लें आसा तेज्या कडेन लेटर हें फाल्यां इनवर्ट जातलें सकाळीं इनवर्ट जातलें कित्याक आयज मेजॉरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द टायम्स आमी जे आहा ते सायटीचेर उरले तेका लागून सो मागीर उरलो बायोडायवर्सिटी जी कमिटी आसा मेंबर सेक्रेटरी आसा तेणे एक्शन घेवपाक जाय तेणे आपलो रिपोर्ट दिवपाक जाय जे विलेज मेर्शे विलेज पंचायतीचो जी बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा त्या कमिटी कडेन उलोवन तेंच्या कडेन तेंचे कम्युनिकेट करून तेंच्यांनी हेचेर एक्शन ही 100% घेवन आपलो रिपोर्ट तयार करपाक जाय मागीर आनी एक मिनिस्टर तो म्हटल्यार रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कित्याक थंयसर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराचे थोडे ऑफिसर्स येयल्ले ZAO तिसवाडीचे तेंच्यांनी फोटोग्राफ्स काडून येला सो तेंचोय आमकां रिपोर्ट जाय आनी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हेने त्या ऑफिसरांक तेणे ऑर्डर करून तेंकां इन्स्ट्रक्ट करून ह्या लँड फिलिंगेचेर जी एग्रीकल्चर लँड आसा ती तेणी कशी लँड फील जाल्या नाजाल्यार ते कित्याक जाता हें सगळें तेणी फायंड आउट करून इन्क्वायरी करून काम करपाक जाय आयज जशें विश्वजीत राणेन एका दिसान दोनाय डिपार्टमेंटांक आपल्या कामाक लायली तशीच हांव मागता बाकीच्याय मिनिस्टरांनी रिस्पेक्टीव जे मिनिस्टर्स आसा तेंच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाक कामाक लावची आनी तेंच्यांनी पणजे फ्लड जी जावपाची आसा ती ना जावपाक तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो गोंयकारांक सपोर्ट करचो जेन्ना आमी हे कायदे म्हणटात जेन्ना हो येदो व्हडलो गोंयचो कायद्याचो बूक आसा ह्या हितून सगळे कायदे बरयल्ले आसा चडशे कायदे बरयल्ले आसा फक्त पोगो बील सोडून बाकी मॅक्झिमम कायदे हितून आसा जाल्यार हे कायदे फॉलो कित्याक जायना आनी ते फॉलो हे ऑफिसर कित्याक करिना मिनिस्टरूय कित्याक करिना हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय तेका लागून आमी चीफ सेक्रेटरीकूय स्पेशल मेळटले लॉ सेक्रेटरी आसा तेकाय मेळटले आनी तेकाय आमी रिक्वेस्ट करतले की तेणे मिनिस्टरांक आनी ऑफिसरांक हे कायदे वाचून ते इम्प्लिमेंट करून तेचे एक्झिक्युशन जावन ते फॉलो करचे आनी गोंयचे जे आयज डिस्ट्रक्शन चल्लां ते खंय ना खंय तरी स्टॉप करचे हेचेर तेंच्यांनी काम करचें अशी आमची मागणी आसतली सो गोंय वाटोवपाक हे खाजन लँड वाचोवपाक गोंयच्यो जमनी वाटोवपाक आमी सदांच फुडें आसतले पूण आमकां बाकीच्या मिनिस्टरां कडल्यान सपोर्ट जाय आमकां तेंच्या कडल्यान एक्शन जाय लेट्स रेवल्युशन उजो देव बरें करूं